खारीवाडा जेटीर नव्यान गेल्ली चीर अखिल गोंय नुस्तेमारी बोट धनी संघटनेचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा हांच्यांनी नदरेक हाडल्या। बेतलान कुटबणाय व्हड जेटी आसा, कुट्टाये सुद्दां बरी जेटी आसा, मागीर वास्को जेटीची स्थिती अजून कित्याक सुदारना काय म्हण जुजे फिलिप डिसुजा हांचो प्रश्न। RDX गोवा खातीर खारीवाडाच्यान प्रसाद नायक। आयज ही बोट ही टायमाचेर भायर वचोंक पावोंक ना, कित्याक पावना ही टायमाचेर भायर वचोंक पावोंक ना कारण ताका जेटीर 2 दीस जाले बोट लावपाक मेळ्ळो ना। आयज ही बोट एक दीस बेकार उरले लॉस। सो बोट्यो म्हणटा त्यो टायमाची भायर वचपाक जाय आनी टायमाची भायर केन्ना वयतले जेन्ना जेटी तुका प्रॉपर आहा। ही जेटीची आयज तुमी परिस्थिती पळयना, हितून व्हडले सिमेंटाचे क्रॅक येयला आनी हांव गव्हर्मेंटाक परत सांगतालो, आमी फिशरी मिनिस्टर ह्या लुगाराचेर हाडलो आनी ह्या लुगाराचेर आमी दाखयलो। आमी फिशरी मिनिस्टराक हाडून आमी हेजेर दाखयलें आनी ताका सांगलें वी आर इन डेंजर, आमी डेंजरान आहाय, केन्ना मोडोन सकयल पडटले हें कोणाक खबर ना म्हण। आतां थिंगा एक व्हडलें क्रॅक येयला सिमेंटाचें, कोणाक सांगतले? रिपेर जाले की जावना? रिपेर जाता, आतां चलता रिपेर, अजूनही चलता रिपेर चलता। हे पळया रिपेर अजून चलता, तुमी चोया तुमकां। पण हितून कितें आसता, रिपेरिंग चल्लें हें जालें तें हें सोल्युशन न्हू। आमकां इलेक्शन आर यू सॅटिस्फाय विथ द रिपेर ऑर नो? सॅटिस्फाय समथींग इज बेटर देन नथींग म्हणल्यार ते भशेन जालो। हांवें कितें हांव सॅटिस्फायड न्हू म्हूण सांगो, पूण हे टायमाचेर चोरी तर टायमाचे पयलें तर केलोलें हे 2 म्हयने हांव 3 म्हयने बोबाट मारूंक लागलो, केलो जाल्यार ही परिस्थिती तशी उच्ची ना। आतां बेतलान व्हडली जेटी आहा, कुटबण मालीम जेटी पणजे व्हडली जेटी आहा आनी तेका सामान पडटाली बरी आहा। हय आमकां कितें ना, द रिजन इज दीस। सो फायनली आमी गव्हर्मेंटाक परत सांगता, प्लीज आमकां सेव करा। ह्या धोक्याचेर आमी काम करता, ह्या धोक्याचेर आमी आमचे धंदो चलता, ह्या धोक्याचेर नुस्त्या धंद्याचेर लायक बोटी धंद्याचेर जायती फॅमिली पोसता, हें जाता जें जाता। सो फाल्यां आमचो डेली ब्रेड जो आमी जोडटा तो आमचो काबार जावपाक जाय। लेबर क्रायसिस खबर जाले? म्हणजे लेबर क्रायसिस नो, लेबर हे फावटी लेबर येयले बिकॉज ते ट्रेन चालू जाली आनी अबावट 80-90% सुमार लेबर हांगा येयले आमचे ह्या धोक्या वयले। पणजेच म्हाका दिसता आमी 15 डेसा उपरांत येतले अशें येयला ते। आनी त्या क्रॅकान तर सकयल कोणूय पडलो जाल्यार खबर मरे। हांव परिस्थिती म्हणटा ती इतलें कितें आमकां पयलीं सद्यार ओडेशी बोट्यो आहा, 250 बोटी आहा, धाकट्यो तश्यो व्हडल्यो। ह्यो बोट्यो हालीं एक टायमार एक पावटी हालीं 10 ते 15 लावपाक मेळटा ना। 250 बोटी केन्ना लायतले पडटा, रागान मागलें गव्हर्मेंट काम करपा ना। सो तेका लागून आयज हितूंक व्हडलें क्रॅक येयला सिमेंटाचेर। आयज आमची परिस्थिती सगळे इनोसेंट मनीसिंग भोंवता चलता काम करता आनी हें जरी तर मोडोन गेलें आनी सकयल जर कोणूय पडलो जाल्यार कोणा ब्लेम करपाचें काय।